4 बजे सीलिंग नीचे बांध के 5 बजे सुबह में ओपन हुआ गेट। फुल नाइट काम कर दिया उन लोगों फुल नाइट, संडे से फुल नाइट चल रहा था, डे नाइट। ने। अभी पानी शुरू हो गया है ना जी अभी चालू हुआ। और ये उधर पंप बिठाया हुआ पंप वगैरह ये जब तक चालू था संडे से सर, ये जब तक वो गेट नहीं ओपन हुआ था। पुराय बार्देसान फाटले 7 दीस उदकाची शॉर्टेज जाल्ली, हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता। कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही ते आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडलें आनी उदक हांगासर येना जालें। ताजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमटाण्या धरणांतल्यान केल्ली, पण आमटाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उगडूंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरावस्था जाली। एक्चुअली आमी पॅरलल, बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमटाण्याची गेट ओपन जावंक ना, तेजी आमी इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावंक ना ती, आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार, म्हणजे 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत, हांव ती फक्त जायसर रावल्लो। आयज फांतोडेर 5 जाली आनी जाल्या उपरांत आज उदक जे आसा पळय न्ही तें सगळ्यांक सुटलां। सांजे पर्यंत म्हापशाच्या उदकाचो विशय सुट्टलो बार्देसांतल्यान, बट कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जे आहा पळय न्ही घेतले। WRDचे कन्सर्न इंजिनियर जे हेका लागतात आमच्या आमटाण्या धरणा खातीर, ताजे स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो। आम्ही असा आमठाण्या डॅमाचेर आणि आमठाण्या डॅमाचे जे उदक सोडपाचे जे गेटी आसता त्यो गेटी गेले 10-1 दीस जाले ते ट्राय करताले, तेजे ओपन जायनासले आणि त्या उपरांत काल तेंच्यांनी नेवीचे टेक्निशियन हाडले आणि तेंच्यांनी ट्राय करून काल सबंद दिसभर आणि सबंद रातभर नायटभर काम केलें आणि आयज बुधवारा सकाळी 5 सुमार ही गेट तेंचे नेवीच्या टेक्निशियनांनी ओपन केली आणि उदकाचो फ्लो हा उदक जे आहा ते सोडला आणि हे उदक आता कोसनोड्या ट्रीटमेंट प्लांटाक वयतले आणि ते ट्रीट जावन मागीर जे बार्देस तालुक्याक 4 दीस जाले उदक ना, हे सांज मेरेन किंवा फाल्यांच्यान कंटिन्युअसली उदक चालू जातले अशें जे हेचे WRDचे आनी PWDचे वॉटर सप्लायचे जे इंजिनियर आहा तेंच्यांनी सांगला। स्टुडंटा खातीर आमठाणेच्यान हांव श्यामसुंदर फडते।